Praise the Lord. Hallelujah. Go to Acts chapter 4 verse 13. Now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Let's translate it. जेन्ना ताणीन पेद्रू आनी जोआवाचे काळजीदारपण पळयलें. कितें पळयलें ताणीन? कोणेन पळयलें? लोकांनी पळयलें. नो जेजून नासलो त्या वक्तार थिंगा. ओके, नाव जीसस इज रेजरेक्टेड, ही इज गॉन टू हेवन, ही सेंट हिज होली स्पिरिट डावन, रायट? जेजू पुनर्जीवन जावन स्वर्गात चडलो, बापाच्या उजव्या हातार बसलो. ताणेन आमकां पवित्र आत्मो धाडून दिलेलो आसा. हालेलुया. आमच्या भितर रावचे खातीर. आमेन. I will get back to you on that scripture, but let me see this. जेन्ना ताणीन पळयलें, कोणेन पळयलें? Okay, now let's see to whom is he speaking. He is speaking to the people. In Acts chapter 4 verse 1 they say, as they spoke to the people, the priest, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them. Sadducees. Okay, verse 5 says, it came to pass on the next day that they are rulers, elders and scribes. आता हे सगळे धार्मिक लोक असले आणि पेद्रू आणि जोआव इतले काळजीदारपणान ते देवाची सेवा करता म्हणून ते पळोवपाक लागलेत. आणि ते जाण असलेत की हे मनीस तांचो बॅकग्राऊंड कितें असलो. तांचो बॅकग्राऊंड असलो की ते फकत खारवी असले. खारवी कितें असले? खारवी असले. They were fishermen. They didn't have a background of a Bible college. They were uneducated. शिकप नसलेले मनीस. Hallelujah. That's why when God chooses you, my brother, my sister, be comforted. He is not looking at your education status. He is not looking at how rich you are. He is not looking. तो पळयना की तू कितले शिकलेले आसा. तो पळयना तू कितले गिरेस्त आसा. तो पळयना आनी जसो संसार पळयता तसो देव पळयना. जेन्ना तो तुका विचून काडटा कित्याक ताका जाय देखून. हालेलुया. आनी देवाक तूं जाय म्हणून देवान तुका विचून काडला आनी देवान तुका ह्या जाग्यार हाडला. आनी देवाक जाय की तुवें हें उतर आयकलेलें ध्यान दिवन. हालेलुया. आनी कान आसा ताणीन आयकुचें. Touch your ears and say, I have ears. Thank you, but that is not the ears that Jesus is talking about. Jesus, of course you know that. Jesus is talking about the ears inside your spirit. तुझ्या आत्म्याच्या कानांनी तुवें आयकोंक जाय. सो जेन्ना त्या लोकांनी तांची काळजीदारपण पळयलें, इतले काळजीदार. Come on sister, come on brother. You know they were like, there were many sisters there, okay? There were many sisters there among them, okay? Hallelujah. तांचे काळजीदार पळयलें तेन्ना काळजीदारपण तेन्ना ताणीन म्हटलें की हे अनएड्युकेटेड, हे शिकप नासलेले मनीस. सो दे मार्वल्ड. They marveled. They were like, wow. Say wow. Wow. And when you say wow, you have to say wow. Wow. That is so great. That is so great. अरे खारवी मरे ते. अरे शिकप ना मरे तेंका. अरे ट्रेनिंग ना मरे तेंका. कशे उलयता ते इतले? स्ट्रॉंग मरे तांचे उलोवप. अधिकारान उलयता मरे ते. खंयचो अधिकार हो? खंयची पदवी? कशे उलयता हे? खंयचो दम आसा तेंका? तेन्ना तांकां कळ्ळें. They perceived that they had been with Jesus. खंय सावन आयले? जेजू बरो आसताले रे ते. जेजू बरो आसता म्हणून तांकां हें सगळें मेळ्ळां. हालेलुया. हालेलुया. तूं जेजू बारी आसता तेन्नाच तुका हें काळजीदारपण मेळटलें. तूं जेजू बारी आसता तेन्नाच तुजी भिरांत वयतली. तूं जेजू भायर आसा जाल्यार तुज्या काळजान भिरांत आसा. पूण जेजू तुज्या भितर आसा जाल्यार तुज्या भितर काळजीदारपण आसा. तुज्या भितर भावाट आसा. तुज्या भितर ओ माय गॉड स्ट्रेंथ आसा. तूं स्ट्रॉंग जावन आसा. हालेलुया. हालेलुया. देयर इज नो रूम फॉर
fear. So they understood that they had been with Jesus. Hallelujah. So they were doing signs and they were doing wonders and they were doing miracles. Plus ते देवाचे उतर सांगतलेत. एक कशें जावं येता. Everybody say anointing. Anointing. Amen. So go to 1 John chapter 2 verse 20 says, but you have an anointing from the Holy One and you know all things. You have an anointing from the Holy One. In Hindi it says, उस पवित्र से तूने अभिषेक पाया है. उस पवित्र से, the Holy One, तो पवित्र ताणें तुका अभिषेक दिला. आणि तू सगळ्यो वस्तू जाणा. You know all things. Hallelujah. पण आमचे कुडीचे मनान आमी सगळ्यो वस्तू नकोन. Right? Okay. 1 John 2:27. It says, but the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you. But as the same anointing teaches you concerning all things and is true and is not a lie, and just as he has taught you, you will abide in him. Okay, I went too fast. Okay. But the anointing which you have received from him, जो अभिषेक तुवें घेतला तो तुझे भितर आसा म्हूण म्हजे भितर आसा. Hallelujah. So अभिषेक म्हणजे कितें? अभिषेक म्हणजे देवाचे डिवाइन पावर, देवाची शक्ती. हालेलुया. जी देवाची शक्ती तुजे वयर येता जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे वयर येता. हालेलुया. हालेलुया. आणि पवित्र आत्म्या विरेत ओ अभिषेक ही पदवी तुका मेळो नजो. आणि जेजूक तुवें स्वीकार केल्या बगर पवित्र आत्मा तुजे भितर रावूंक नेजो. हालेलुया. डू यू अंडरस्टँड? हाका लागून जायते जाण जेन्ना तुजेशीन येतले आनी म्हणटले देवान म्हाका सांगला तुका अशें सांग म्हण. यू हॅव टू अंडरस्टँड हू इज योर गॉड. You have to know who is the God of that person. त्या मनशाचो देव कोण, तो कोणाक म्हणटा ते तुवें जाणा जावपाक जाय. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. डोंट बिलीव एवरी प्रॉफेसी. सगळे जाण तुजे वयर प्रॉफेसाय करतले आनी सगळेच तूं मानून घेतले. यू विल बिकम अ व्हेरी कन्फ्युज्ड पर्सन. तूं कन्फ्युजनान पडटलो आनी सैतान तुका सारको घुसपावन दवरतलो. हालेलुया. जायते आसा जे मनीस सांगतले तुका, पण कितें सोत आनी कितें फोट ती एकलोच तुजे भितर रावता. Hallelujah. So the Bible says that the anointing which you have received, it remains in you. ते तुजे भितर रावता. ओ अभिषेक तुजे भितर रावता. Hallelujah. This power remains in you. Amen. Why the power is remaining in you? Because Holy Spirit is remaining in you. Minus the Holy Spirit you have no power. पवित्र आत्म्या बगर ही पदवी ना. हालेलुया. सो जितल्यानी जेजूक स्वीकार केलो, कितल्यानी केलो जेजूक स्वीकार? कम ऑन. माय गॉड. हालेलुया. आय विल आस्क यू अगेन. कितल्या जाणांनी हांगासर जेजूक स्वीकार केला की तो एकलो सोमी? बोलो येशू मसीह की. वेरी गुड. This is the only andolan I want to lead. Praise the Lord. Hallelujah. It's the only thing. I want to lead you to Christ because He is your life. He is your everything. He is your salvation. He is the only way, the truth, and the life. Hallelujah. There is no other name given among men whereby you can be saved. Hallelujah. Ani mol bakala kunjas nauna. Sache vorvi tuka sodwon melta. Hallelujah. So जितल्यानी ताका स्वीकार केलो, जितल्यानी ताचेर विश्वास दवरलो, तांकां ताणें देणे दिले देवाची भुरगीं जावपाक. So you are the children of God. Hallelujah. So ज्या दिसा तुवें जेजूक घेतला त्या दिसा पवित्र आत्मा तुजे भितर आयलो. ज्या दिसा तुवें विश्वास केलो जेजूचेर. Hallelujah. Many people say I believe. Let me get that right now. Right now. Many people say I believe. Asotmanda. I believe. This is just one of the things I keep telling people, and please allow me to say this. I believe in Jesus, but I believe in that. I believe in that.
and I believe in that. The day you say, I believe in nothing else but Jesus, that's the day you will be saved. Hallelujah. Jadi satu munda konus na Jesu po God. Konus na sister maka salvar kotolo maja pat katle fokat eklos mazo Jesu maka salvar kota mazo eklos Jesu asa. Hallelujah. Any of you have questions? Afterwards meet me. Hallelujah. So jenna tu taka swikar kota त्या दिसा पवित्र आत्मा जोई येता. Hallelujah. When Holy Spirit comes in you, the anointing comes in you and it remains in you. The power remains in you. तुझे भीतर रावता, तुझे भीतर. Okay? So I have to speed up this teaching now. There is an anointing that remains in you. तुझे भीतर रावता, सौदांस रावता. Hallelujah. Always with you. That's why Jesus says, I will never leave you. I will never forsake you. आऊं तुका सोडचना सांडचना. Hallelujah. Jesus म्हटलं की आऊं येतलो पण आऊं तुका शराती धाडटलो. Hallelujah. आणि वो तुझे भीतर आऊं तुझे भीतर आसतलो. Hallelujah. So now there's an anointing that remains in you. And there's an anointing that comes on you. Amen. There's an anointing that comes on you. There's an anointing that comes on me. You see me outside, I'm not like this. But when I'm here, I'm like this. You see me outside, I may be like, meow. But here I will be like, share me. Anointing makes you from a cat to a sherni. A share. Hallelujah. Praise the Lord. That's what the difference is. Anointing is God's supernatural on your natural. God's supernatural ability on your natural ability. I can speak, but when the anointing comes, I can speak with boldness. आणि वो अभिषेक सोगलंग दिलाला असा म्हणून सोगलंग. Hallelujah. So there's this word there. It says, you need not that anyone teach you. So just a little correction for people who think that you don't need a teacher and you don't need a pastor. You are wrong. Here Apostle John is talking about people who are teaching the wrong doctrines. Wrong shikondita. तांचे तुम्ही आयकनाकात. तुझे भितर अभिषेक आसा ते अभिषेक तुका सोत कितें तें दाखयतलो. कित्याक तो सोताचो आत्मा तुझे भितर आसा आनी सोत आनी फोट कितें तें अभिषेक तुका कळटलें. हालेलुया. तुझ्या ह्या संसारी मनान न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या कृपेन जो तुझे भितर रावता तो तुका शिकयतलो. He will teach you all things. Hallelujah. So the anointing is necessary. गरज आसा ह्या अभिषेकाची. So this anointing in you, it is for your spiritual growth and you need it so much. Hallelujah. So the anointing in you, it teaches you about yourself. पवित्र आत्मा तुझे भितर रावून तुझी गजाल तुका सांगता. Hallelujah. He teaches you and corrects you. It's important that you correct yourself. कित्याक दुसरे जेन्ना सांगता तू तुझे केन्नाच तुजी चूक मानून घेवचो ना. It's very difficult because you are very proud people. We got ego problem. Our ego is like a balloon. We have to pop our ego like you pop the balloon with a needle. Sasmata आमकां लायक जायना कोण हांगा तुजें चुकता तूं कोण म्हाका सांगूंक. But there is a referee inside you. Hallelujah. He takes the whistle. When you go faulty, he goes pee. Jana tu fort mata tu bitaran pee kota. Okay Lord, sorry I said lies. Konache raag kota raag mat fort tu munta pee kota. Kite motle hain. Anointing in you teaches you about yourself, the truth about yourself. आणि जी कोण आपली पातकां धाकता तांची उदरगत जायना. जी कोण आपली पातकां ओपन आउट करता देवाक आनी म्हणटा वय जेजू हांव चुकलें नितोळ कर म्हाका बोगोस म्हाका. At time he will come and forgive you. Hallelujah. So there is that anointing that is in you. Oh, thank you Jesus. Everybody say thank you Jesus. जेजू म्हजे भितर. He's in me. ज्या दिसा जेजू खुर्सार मेलो
देव मंदिराचो पडदो तशी जालो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. The presence of God left that temple and entered you. It's no longer in those things that are made of stones. It is in you. देवाचे प्रेझन्स तुझे भितर आसा. देवाचो पवित्र आत्मा तुझे भितर आसा. ती रावना आता तुझे भितर रावता. तू मंदिर देवाचे. जाणाय तू देवाचे मंदिर. आमेन. हालेलुया. सो कितले बरें की देव आमचे भितर रावता आनी देव आमचे भितर काम करता. देव आमकां दर दिसा आमच्यो चुकी दाखयता, आमकां साफ करता, नितळ करता, तयारी करता आमकां स्वर्गार व्हरपाक. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. वय तूं साल्वार जाला, वय तूं सर्गीचे वाटेक आसा की तूं मेल्यार तूं स्वर्गार वयतले न्हय तुज्या बऱ्या कुन्याक लागून पूण जेजूच्या रक्ताक लागून, जे जेजून रगत व्हरयला ताका लागून तूं स्वर्गार वयतले. हालेलुया. पूण दिसा दिसपटे तूं नितळ जाता, तूं सॅंक्टिफाय जाता. हालेलुया. तुजो प्रोसेस चालू आसा. दर दिसा पवित्र आत्मा तुजे भितर रावन तुका शिकयता. तूं तर नाका म्हणटा तो तुका केन्नाच फोर्स करचो ना. आनी हाका लागून कितले भाव भयणां विस्वासी लोक आसा जी म्हणटा 20 वर्सां जालीं, 25 वर्सां जालीं आनी 30 वर्सां जालीं बायबल वाचता. बट एवरी डे दे वील बी लायक अंडरस्टँड. लायफ इज नॉट चेंजिंग. वाय? बिकॉज जेन्ना आमी आमचे काळजाचे दार बंद करता आमकां सुदरोंक नाका तेन्ना देव केन्नाच फोर्स करचो ना. आनी असले मनशां जी पाटी वळान पळयतात मिठाचे खांबे जातात. दे बिकम पिलर्स ऑफ सॉल्ट. अंडरस्टँड. म्हणटात कितें न्हू, मिठाक मारला युजलेस, बॅड. से आय एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. कम ऑन, से इट कॉन्फिडन्स बाय. I am the salt of the earth. हांव धरतीचें मीठ. म्हजी गरज आसा हे धरतेक. हांव आसतोच संवसारान रूच आसा. आहा. Amen. Hallelujah. That's why God gives you this word. Amen. All right. So the anointing in you. Now the anointing on you is for ministry. The anointing in you is for you to change your life. सुदारपाक. खुशी आसा तेका सांग सुदार. हालेलुया. तुजे शक्ती न्हय. ओके. डोंट लुक एट दिस कितलो तेम जालो तूं सुदरत ना. हे वाज येयला तुजी सुदरत ना. बाबा ताचे वस्तूंनी तो केन्ना सुदरचो ना. ताचे भितर रावता तो पवित्र आत्मा ताका सुदरायतलो. हालेलुया. हालेलुया. The anointing on you is for ministry, which is what we are doing now. Not all got this, but some got it. Some got it. If right now you're feeling something inside, then it's for you. You're feeling something happening to you, then it's for you. Hallelujah. देवान तुका विचून काडलो तुका खबर नासली आयज तूं जाणा जा. देवान तुका विचून काडला. इफ यू फील दॅट फायर ऑन यू एंड से गॉड आय वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू. हालेलुया. म्हाका कितें तरी करूंक जाय. म्हाका कोणाक तरी सांगूंक जाय जेजूची खबर. तुजे भितर एक उजो पेटला देवाच्या मोगाचो. हालेलुया. ऑल जावन आसा देवाचो अभिषेक तुजे भितर आसा, तुजे वयर येता. आनी जेन्ना तुज्या फ्रेंडा बरोबर तूं आसता तो आपशीच तुका सांगूंक जाता अरे आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अबाउट जीसस. I just want to speak the name of Jesus. Amen. I just want to tell you about him. So जेन्ना अभिषेक येता तेन्ना तुज्या तोंडांतल्यान उतरां येतात. तूं म्हणटा अरे हे खुंयसान येयली, कशें जालें. सो जेन्ना तूं देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिता तेन्ना तूं सडनली म्हणटा आय रिमेंबर सेबी ब्रदर वॉज टेलिंग मी समथिंग आनी इतले एग्जाम्पल माय गॉड आय एम लुकिंग एट हिम. अरे बापरे इतले एग्जाम्पल जेजू माय गॉड हू इज गिविंग इट टू हिम. होली स्पिरिट इज गिविंग इट टू हिम. आय एम जस्ट लिसनिंग. आयकोता शिकता. माय गॉड लिसन टू मी. यू नेवर नो इनफ. केन्ना चिंतिना हांव सगळें जाणा. नो. You just listen to, you can listen to a child sometimes.
This Safira came to me one day and she said, "Sister, you are beautiful on the inside and on the outside." Oh. Sister, you're always looking beautiful, but when you put ponytail, you look very nice. Baapre. But listen, that encouraged me. Praise the Lord. You don't have to take that Bible and hit on somebody's head, Just love people. Hallelujah. When I hugged you, it was not me, it was Jesus. Did you feel it? That was an anointed hug. You can be an anointed hugger. Hallelujah. Sisters, hug the sisters, please. And brothers, hug the brothers. That's it. Hallelujah. Praise the Lord. There's an anointing. Jenna abhishek tujhe येता त्यांना तू दुसरे जाता तू वेगळे जाता. This anointing is for ministry. How many of you want it? How many of you want it? Amen. So when you pray for somebody, you will pray with power, with boldness. When you talk to somebody, you will talk with power and with boldness. Amen. You want the anointing? Hallelujah. Do you want the anointing? I'll take you to one scripture. Matthew chapter 13 verse 11. Very, very interesting, beautiful word. Verse 10 says, "And the disciples came and said to him, 'Why do you speak to them in parables?' He answered and said to them, 'Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.'" What do you say parables in Konkani? Munyo? Parables, not proverbs, parables. Oparini kidak Jesu tu oparini tanchaकडे oparini कित्याक उलयता? आनी आमकां तूं सारकें सांगता अशें कित्याक तुमकां देवाच्या राजाचे गोठ दाखोवळ जाल्यात पूण तांकां जावंक ना. हालेलुया. तांकां जी पळय कोण संवसाराची आसात, जी पळय कोण आजुनूय काळुकांत आसात, तांकां हे गूट आजून उक्ते जावंक ना पूण तुमकां ते उक्ते जाल्यात. इट हॅज बीन गिवन टू यू बिकॉज यू हॅव जीजस वीथ यू. Hallelujah. You have Jesus with you. You have the anointing with you. Hallelujah. Amen. So, what is the price for this anointing? सगळ्यांक मेळ्ळा ते. सगळ्यांक देवाचो अभिषेक तुमचे भितर आसा. पवित्र आत्मा सगळ्यांच्या भितर आसा. Right? So why is it? Why is it that certain people are anointed more? जायते जाण मिनिस्ट्री सुरू करतात as a mighty anointing. People say mighty anointing, powerful. Listen very carefully to this. They started full power. लोक येतात बरे जातात. Powerful ministry. पूण थोड्या दिसांनी म्हयने वर्सां वचनान आपशीच मिनिस्ट्री क्लोज जाता. कितें तरी घडटा की सेवकाई तांची बंद जाता. ते कंटिन्यू करिनात. जायते फावटी पाटी सोदतात परतून संवसारान भितर सोदता. हें कित्याक हें घडटा? इट्स इजी टू स्टार्ट रनिंग द रेस धांवूंक फुडें सोदतात सगळीं जाणां पूण प्रायज थोड्यांकूच मेळटा. देर वेरी फ्यू हू आर रनिंग टील दी एंड. माय डियर, रन टील दी एंड. रन टील दी एंड. हालेलुया. लास्ट पासून मोरोसोर पासून जिये देवा पासत. बट देर इज अ प्राइस यू पे. There is a price you pay. Everybody wants the crown. सगळ्यांक मुकुट जाय पूण तो मुकुट घेवच्या आदी कांट्याचेर चलचें पडटा. फातराक आदोन सोकला पडचें पडटा. लायफ
becomes difficult. Because now, listen, you are not dealing with mere human beings. Jesus manusia barabor noy. Jesus ontralacher shakti asa puitan barabor. Now I'm coming to the serious part. There is a price you pay for this anointing to keep on you. Jetuin get lang, tentuin dorong sa isabalon, pun koshe. Jizun mutlang, gawan sa konong. Zomnir poron mele shivay. To eklos utta, pun jenna to zomnir potta, anito motta, tache urvi foleta. John 12:24. Except a grain of wheat fall into the ground and die. Everybody say die. It abides alone, but when it dies, it brings forth much fruit. You want to know the cost of the anointing? The price of the anointing is death to self. Death to self.